Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. एक्स एल्टॉन डिकॉस्टा जो आतांचो आमदार जो इलेक्ट जाल्लो तो हांगा आयलो आनी एक आमचे मोरपेला पंचायतीन एक G7चे फंक्शन आशिल्लें आनी तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आपूण बोरवेलाचें उद्घाटन केलें आनी एक वायडनींग ऑफ रोड आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे आसा सगळें आपूण करतलो म्हणपाक लागलो आनी थोड्या दिसां भितर आपूण अशें करता म्हणपाक लागलो आनी सगळें श्रेय जें आसा आपूण घेवपाक सोदता हें आमकां नदरे आयलें ताका लागून हें प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवपा पडलें. खरें म्हणल्यार जेन्ना एक आमदार जालो किंवा एक PMक लेटर बरयलें म्हणून ऑन द नेक्स्ट डे ते अप्रुवल त्याची रिस्पॉन्स मेळून ते काम करूंक शकना. जेन्ना एक एस्टिमेट करता म्हाका दिसता की हांव सरपंच 15 वर्सां जालो एक एस्टिमेट करता एस्टिमेट करून तो ए म्हणा ई म्हणा SA म्हणा गव्हर्मेंटा वचून परत रिटर्न येत म्हणा जवळ जवळ 5-6 म्हयने वयतात आनी जेणे करून टेंडर फ्लोट जाता म्हणल्यार जवळ जवळ 7-8 म्हयने वयतात. म्हणून अशा वेळाचेर एक 15 दिसां भितर विदीन 1 मंथ जेणे करून आपण ते काम केलें हेजे श्रेय घेवप तें म्हाका दिसता कंप्लीट रॉंग आसा. आनी खंयचोय एक पॉलिटिकल म्हणा MLA म्हणा किंवा सरपंच म्हणा पंच म्हणा जो काम करता ताका फिल्डार खबर आसा. इवन येईसना खबर आसा कित्याक आज प्रपोजल जेन्ना आमी प्रपोजल मांडला ते फुडें वता म्हणल्यार एप्रुवल मेळटा खूब टायम वता. अशे तरेचे श्रेय जे आसा एल्टॉन डिकॉस्टा जो आमदार ह्या भागाचो आसा तो घेवपाक सोदता ते लोकांक दिशाभूल करनो आनी खरें फॅक्ट जो आसा लोकां मुखार दवरचो हो मेन म्हाजो उद्देश आसा की जेणे करून तेणे जर जेन्ना आमचो भारतीय जनता पार्टीचो CM आसा आनी गव्हर्मेंट आसा आमकां भिवपाची गरज ना. सीमान म्हणे ऑलरेडी म्हणिल्लो आसा की आमकां भिवपाची गरज ना. जरी आमचो ह्या भागाचो आमदार जरी बाबू कवळेकर आतां जरी नालो डिफीट जालो तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टी आनी प्रायम मिनिस्टर मोदी जेन्ना जो पर्यंत दिल्लीसान आमकां सपोर्ट दिता आमकां भिवपाची कांय गरज ना. सीमान म्हणिल्लें तें खरें आसा. म्हाका दिसता की मोरपिल्ला पंचायतीकच जवळ जवळ 150 करोड सुमार आमचे एस्टिमेट आनी कामाची आमची यादी आसा. म्हाका दिसता हेका सोडून आनी बाकीचे आसतल्यो आनी जी कामां आसात जवळ जवळ 150 करोड जे आसा ते म्हाका दिसता की एक विदीन 1 इयर हें काम जे पयलींचें टेंडर केल्लें हें तें आसा तें सगळें जातलें. म्हाका दिसता की हेजी श्रेय जी आसा आमची गोंय राज्याचो डेप्युटी CM एक्स आनी पयलींचो बाबू कवळेकर आमचो MLA आनी भारतीय जनता पार्टी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां वता आनी हाजें श्रेय कोणी बाकीच्यांनी घेवचें न्हू. आनी खरें म्हळ्यार हें श्रेय कोणाक वचना. तूं एस्टिमेट कर फायल पेपर कर मागीर सांग आपूण गेल म्हूण तो पर्यंत तूं करूंक शकना. कित्याक आमी प्रॅक्टिकली पयलें आमकां वचून आमी शिक्षीत जाता आमकांय तरी कळटा आनी प्रॅक्टिकली फिल्डार आमी काम केल्लें आसा. आनी बाबू कवळेकर जे डेप्युटी CM जाला तेजे परस हें म्हाका दिसता की प्रपोजल हें तें सगळें हांव प्रॅक्टिकल वयतालो सरा कडेन CMा कडेन सुद्दां हांव गेला PWD म्हणटा आशिल्लो तेजे कडेन सुद्दां हांव गेला पूण जेन्ना पर्यंत तें हें करना मोमेंट करना फायल मोमेंट जावंक शकना. टेंडर करपाक टेंडर प्रोसेस जवळ जवळ म्हयनो वयता दिसता तेणी जे आतां जे आमचे आदले सरपंच खुशाली हे तर जे कामाचे पळय सगळें वाचून दाखयला तेजी भायर तेणी कसली कामाची आडवा घेवन येवची आमच्या फुड्यान हे हाडपाक नाका. हे कसली हे पळय आतां तेणी वाचून दाखयला त्या कामाचे एक तेणी आपूण केलें म्हणून सांगपा नाका. तेणी जाता जाल्यार दुसरी प्रपोजल घालून स्टिमेट करून पास करून हाडून लोकां मुखार दवरचें मागीर इतलोच हेजेर हे जे सरान जे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आदले तेणी जे कामाचो प्रपोजल घालून जे एस्टिमेट करून जर आज टेंडरींग जाला ते काम आज तो ह्या ऑफिसान वचून त्या ऑफिसान वचून जे काम खंयचे पास जालां ते पळोवन हाडून लोकां मुखेल्यान जे सांगपा नाका तेणी इतकेंच तेणी नवोय प्रपोजल घालून आयज तेणी हाडपा हें करपा जाय लोकां मुखेल्यान दवरपा जाय.